दिवचले नार्वे हांगासर सरस्वती पुजनाक थंयच्या थळाव्या ग्रामस्थांनी जे प्रदर्शन दवरलेले ते प्रदर्शना खातीर म्हाका त्या वाठारांतले सतीश शेटगांवकर यांच्यांनी निमंत्रित केले आनी तेका लागून हांव निमाण्या दिसा सरस्वती पूजन जाल्या उपरांत विसर्जन जाल्या उपरांत ते जे प्रदर्शन आसले ते पळोवपाक गेलो आनी ते पळयल्या उपरांत हांव अचंबीत जालो कित्याक तर त्या प्रदर्शना भितर एक घंटा जी असली ती लक्षवेधक असली आणि जायत्यो वस्तू हांगासर पुरातत्व दृष्ट्या महत्व असलेल्यो वस्तू त्या सप्तकोटेश्वराच्या मंदिराच्या परिसरात जी बाय असली त्या बाय भितर त्यो मेळाल्यो आणि कांय मुर्त्यो ज्यो मेळाल्यो त्यो गोवा सरकारच्या पुरातत्व खात्यान ज्यो आसा त्यो आपल्या कडेन घेतल्यो पूण त्याच्या उपरांत ज्यो मुर्त्यो मेळ्ळ्यो त्यो सगळ्यो मुर्त्यो ज्यो आसल्यो त्यो डंप करून एका जाग्यार दवरल्यो आणि अंदू सरस्वती पुजनाक त्या लोकांनी बरी गजाल केली म्हणजे ह्यो सगळ्यो वस्तू आसा त्यो तेंच्यांनी प्रदर्शनाक मांडल्यो. खरें म्हणजे देवस्थान समिती आसा त्या देवस्थान समितीन थंयसर जी सरकारी प्राथमीक नार्वेची शाळा आसा जी सध्या देऊळ वडावयली शाळा बंद पडलेली आसा भुरगे ना म्हणून तर त्या शाळेचो बऱ्या तरेन उपयोग करून थंय वस्तू संग्रहालय जर उबारले जाल्यार त्या माध्यमांतल्यान केंद्र सरकाराची सांस्कृतिक विभागाची एक येवजण आसा आणि त्या येवजणेच्या सकयल मोठ्या प्रमाणात निधी जो आसा हो गोंय सरकाराक उपलब्ध जावंक शकता. म्हाका हो विशय नवोच आयिल्लो आसा. आय वील फायंड आउट फ्रॉम दॅट अनलेस आय नो वॉट एक्झॅक्टली ही मिन्स टू से बिकॉज राजेंद्र केरकर आमच्या हेरिटेज पॉलिसी आमी करतात आर्किओलॉजीची आनी त्या पॉलिसीचेरय ते एक मेंबर आसात आनी आमी तांची एक स्पेशल समिती काडली आसा. इफ एट ऑल इफ ही हॅज सम नॉलेज अबाउट ऑल दीज जाल्यार आमी ताका म्युजियम बी करपा खातीर करतले बिकॉज इट मायट कम अंडर हेरिटेज पॉलिसी टू सो वील टेक कॉग्निजन्स ऑफ दॅट आनी विथ हीज हेल्प एंड नॉलेज वी वील सेट अप वॉट एवर वे आमचे कमिटीन घालून करतले.